भवन आनी भयणीनो, दिनवाशी काळजान आनी उपकारी मनान आमी हांगासर आसांव जेजूच्या पांयां तळा ताका अर्घां दिवंक सांगतच ताची बेसांवां जोडूंक. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आमी पेटलेले दिवे आनी हो आमचो उजवाड, हो आमचो बोवार्थ आमी कळशे पोंदा लिपोवन दवरूंक न्हय, बगार तो दिवटोणेर दवरून ताचो उजवाड सगळ्यांनी पासारशें करूंक. आनी ह्या अपुरबायेचो संदेश दिवच्या संदर्भी आमी मानदेक बाब वॉल्टर डिसोजा ह्या मिसाचे प्रधान याजक हांच्या जिविता खातीर आमी दिनवसतांव जल्माचो दिवस आज ते आचरण करतात. आनी जे कितें देवतांव जोडलेलीं बेसांवां तांचे लागीं आसात तीं भरपूर मापान जे खंयसर ते गेले थंयसर सक्कड तांणी वांटलेलीं आसात. तो बावार्थसो दिवो पेटलेलो आसा आनी ताचे तावन क्रिस्तसो परजळ तांणी प्रकाशलेलो आसा. तांच्या जिविता खातीर देवाक आमी अर्घां दितना आनीकी तांचे तावन लोकांक सेवा मेळोवन दी आनी ती सेवा दिवचे थंय जेजू आनीकी तांकां उर्बेवन करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. Magacino, 1980 ह्या पोन शेतार म्हजी एंट्री जाल्ली. म्हळ्यार 10वी जाता आसतना हांव सरवल्लो आनी आतां 6.5 वर्सां त्याच बळकाजेच्या मजतीन आज हांव ह्या पावंडार आसा आनी आल्तारीर उबो आसा. बोवार्थ म्हाका ताणें दिलो आनी हो बोवार्थ हांव विस्तारून म्हजे तांकी पुरतें हांवें प्रयत्न केला आनी तो संतोश भोगता. आनी आज देवाक हांव दिनवसतां हें जिवीत म्हाका दिल्ल्याक आनी तुमी हांगासर जमल्यात म्हज्या संतोशां वांटेली जावं ताका तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे सगळे मिसाचें बलिदान तशें देवाक दिन वाचून हांव भेटयत आसतना तुमचेय मागणें म्हजे संगी देवाक बापा मानून दी आनी म्हाका आनीकी चड आनी चड करपा तसो बोवार्थ दिवन तसो बोवार्थान आनी कृपेच्या जिवितान जियोंक जाय अशें करपा म्हाकाय मेळून मागया. पूण थोडे फावटी म्हज्या जिवितांत वा उजवाड हांवें हेरांक दिवंक निर्फळ जालां. तर म्हजें उणेपण वळखत आसतना आमच्या सर्वांची उणेपण वळखून घेवया, कित्याक आमकां हर एकल्याक सांगलां भावार्थाच्या सतान जियोंक. थोडे फावटी आमी निर्फळ जाता तरी आमचो देव काकोलतर ताचेर पातयेवन ताची हेता बक्षणे मागून आनी ताची काकोत मागून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वदेदार देवाक आनी तुमकां बाबुलीनो तुझे दुनिया सारून सांगता मनान चिंतून तोंडार सारून वायट वेळेन आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ह्या पसून भगवान सदांच आमकां मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबुलीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोपदेदाव देव आमची काकोत करून आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवंक. आमेन. प्रत्येक जण मागया ह्या मिसा कोणे परत सेवा दिल्यान तांचे पासून तशेंच आमचे सर गरजो आनी आमची त्या सेवा त्या बळकाजेच्या पांयां तळी समर्पीत कर मागुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आनी बाळपणाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केले देखून आमी तुका दिन मस्ताव. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण जागोन तशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली त्या संतोशाची संपूर्ण बती जडूं आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पळयतात म्हज्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां परतें धैर्य मेळटा. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. उपरांत दावीद भितर सरलो आनी सरेस्परा मुखार बसलो. म्हळें, सरेस्परा म्हज्या धनिया, तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडून हांव खोन म्हूण म्हजें घराणें कसलें, तरी सरेस्परा देवा, हें लेगून तुका कांयच न्हय म्हूण दिसलें. तुवें तुज्या सेवकाच्या घराण्याच्या फुडारा विशीं बसावण्यो केल्योय. सरेस्परा देवा, हें तूं एका मनशाक कळीत करताय. इस्रायल तुजी परजा ससनाक तुजी काशा परजा म्हूण तुवें थारायलाय, आनी तूं सरेस्परा ताचो देव जालाय. तर सरेस्परा देवा, तुज्या सेवका आनी ताच्या घराण्या विशीं केल्ली बसावणी सदांच तीर सांबाळ, आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तेन्ना तुजें नांव सदांकाल वर्तें जातलें, आनी मनीस म्हणटले, दळबराचो सरेस्पर इस्रायलाचो देव. आनी तुज्या सेवकाच्या दाविदाचें घराणें तुजे मुखार थीर रावतलें. दळबरांच्या सरेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुवेंच तुज्या सेवकाक हें उगडपें करून म्हळाय, हांव तुका हें घर बांदतलो. देखून तुजो सेवक तुका हें प्रार्थन करूंक धैर्य घेता. सरेस्परा म्हज्या धनिया, तूं देव आनी तुजी उतरां खरीं. तुवें तुज्या सेवकाक ही उदार बसावणी केल्या. देखून दयेन तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घाल, आनी अशें तें सदांकाल तुजे मुखार थीर रावूं. कित्याक तूंच सरेस्परा म्हज्या देवा उलयलाय, आनी तुज्या आशिर्वादान ते ससनाक आशिर्वाद जातले. देवाचें उतर हें. देवाची वडोदकार. ताच्या बापा दाविदाचे राजस्थ सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. ताच्या बापा दाविदाचे राजस सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परा दाविदासो उगडास कर, ताची कष्टवाव विसर नाका. सर्वेस्परा ताने शपथ दिलो, जाकोबाच्या बळवून देवाक आंगण केली. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परान दाविदाक शपथ उतर दिले. हे उतर तो मोडसोना. तुझ्या पुता तुझे खुशीच्या फळा. तुझ्या सिंहासनार हांव सडयतलो. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. तुझ्या पुतांनी मुजो सल्लो सांबाळ्ळ्या, आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळ्ळ्या. तांची पूत तुझ्या सिंहासनार सडतले, आनी सदांकाल राजगोड चलयतले. ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन
सर्वे स्पर्धे ताका दितलो ताच्या बापा दाविदाचे सिंहासन सर्वे स्पर्धे ताका दितलो Hallelujah, 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 hallelujah. तुझे उतर मुझ्या पावलांक एक दिवो वय उजवाड मुझे वाटेसो Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता उपरांत जेजू तांकां सांगा लागलो दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा काटये पोंदा दवरूंक वे तो हाडन दिवटोनेर दवरचो न्ही वे कित्याक लिपोवन आसलेले कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलेले उजवाडाक आयिल्ले करीत रावचें ना आयकूंक कान आसात तो आयकूं आनी हेय तो तांकां सांगा लागलो तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वरया खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो जाचे लागीं आसा ताका चडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काडन व्हरतले देवाचे मुतळ हे वाकळी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकतेय भोवमुगाच्या भावनो आनी भयणीनो एक सादें आनी सोंपें सवाल तुमचे मुखार हांव दवरतां तुमी आज ह्या बाळका जेजूच्या पुणशेताक आयल्यात येता आसतना तुमी कितें घेवन आयल्यात तुमी व्हडल्यान जाप दिवचें म्हणना तुमकांच तुमी विचारयेत जाल्लें सवाल आज हांव ह्या बाळका जेजूच्या पुणशेताक येता आसतना कितें एक्सपेक्ट करतां कितें घेवन हांव पाटी वचोंक चिंतां आज मात्र न्ही खंयच्याय दिसा तुमी ह्या पुणशेताक येता आसतना कितें एक्सपेक्ट करतात कितें जोडूंक आशेतात थोडी हांवें जापी तुमचे मुखार दवरच्यो जाल्यार एक आजाप एक उपकार एक परिहार एक काम एक सैरीक एक काजर एक भुरगें कुटुंबान समाधान आनी आमी नव्या वेळार मागतानाय ह्याच थोड्या जेराल गरजां खातीर मागचीं आसात जेराल गरज म्हणटा हांव पूण एकल्याची पर्टिक्युलर गरज ती आसता आनी पुणशेतांक आमी भेट दिता आसतना खंडी जावन असल्यो एक ना एक गरज घेवनूच आमी येता आनी ही गरज तिरसूचें वा ह्या समस्याक परिहार जोडून पाटी वेसो तसलो बरवसो आमचे थंय आसता पळय थोडी आमी भावार्थान येता
थोडी आमी भियान येता थोडी आमी डेस्परेशनार येता कितें करचें म्हूण कळीच नासतना येता आनी थोडी आमी सवयेच्या बळाक उठून येवची आसा. पूण आज जे कितें देवाचें उतर आमी आयकल्लें आसा आमकां एक सवाल विचारता की तूं देवातावन कांय ना कांय तरी जोडूंक मात्र आयलाय गी वा देवाच्या बेसावान बरोवन तुजें जिवीत बदलूंक तूं आयलाय. परतें हांव विचारता हांगसर तूं आयलाय जाल्यार कांय तरी देवातावन जोडूंक मात्र आयलाय गी वा देवातावन जिवीत बदलल्लें करूंक आयलाय. ही एक बेजीक सवाल आमच्या मोतीर आमी दवरया आनी आयची वाचपां ह्या दिशेन कितें आमकां सांगतात तें नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांत हांव तें विंचलेलें सामुएलीच्या पहिल्या की दुसऱ्या पुस्तकांत हांव विंचलेलें वाचप. भोव नणपणीनो तुमकां कळीत आसतलें तुमी सदां मिसाक वेतात थोडी आनी तुमी थोडी घराच मिसाची वाचपां वाचतात. ही एक बरी संप्रदाय आनी थंयसर तुमी पळयलें जाल्यार ह्या दिसांनी क्रिसमसाचो काळ संपले उपरांत सामुएलीच्या पुस्तकांतलीं वाचपां आमच्या नियाळाक दिल्लीं. पयलें सामुएलीचो पयलें पुस्तक आसलें आनी आतां सामुएलीचें दुसरें पुस्तक आनी आमकां मिसा वेळार असलीं वाचपां दितना सुरूतावन अखेर पर्यंत हर एक वाचप आमच्या नियाळाक दिनात. आतां हांवें म्हळें आज सामुएलीचें दुसरें पुस्तक म्हणून सो सामुएलीच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलीं हर एक वाचपां आमकां ह्या दिसांनी वाचूंक दिनात. बदलाक त्या बुकांतले प्रमुख विशय कितें आसात ते विंचून आमकां हांगसर ह्या दिसाच्या मिसाक नियाळाक दिवचे आसात. त्या देखून फाटल्या दिसांनी तुमी ही वाचपां फॉलो करून आयिल्लीं आसात जाल्यार थंयसर आमकां दाविदा विशयंत वाचूंक मेळ्ळें. ऑफकोर्स सावला विशयंत इस्रायेलाचो पयलो राय ताचे उपरांत दावीद इस्रायेलाचो दुसरो राय ताचे विशयंत आयकूंक मेळ्ळें आनी आयचें वाचप आमी घेतलें जाल्यार थंयसर दाविदा विशयंत आमकां आयकूंक मेळटा. आतां दावीद तुमकां कळीत आसा तो एकलो राय, तो एकलो झुजारी, तो एकलो हिरो आनी तो आनी एकल्याक नाश करून ताचो देश ताचें राज्य आपणाचे स्वाधीन करचो तसलो. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार इज ए कॉन्करर. आतां असलो बलिश्ट राय जावन असो मुखेली जावन असलो दावीद आयच्या वाचपाक आमी येता आसतना तो खंय गे एका बॅटल फिल्डार ना म्हळ्यार खंय गे कडेन झूज चलते आसा आनी त्या झुजाच्या जाग्यार ना. तो राय म्हणटच तो एका पाठासनार एका कदेलार बसून ना. बदलाक आईच्या वाचपांत आमी पळोवचे प्रमाणे तो धरणीर देवा मुखार बसून आसा. तुमी जायती जाणां आराधनाच्या चापलाक वेतात थंयसर धरणीर बसून जेजूचें आराधन करतात. जायती जाणां ग्रोट्ट्या लागीं वेतात आनी थंयसर दिंबयेर पडून जेजू लागीं मागतात. आतां असलो एकलो श्रेश्ठ दावीद राय आईच्या वाचपांत आमी पळयत आसतना देवा मुखार धरणीर बसला आनी बसून तो कितें करते आसा जेमेते ना न्हीद काडटे ना. बदलाक ताची उतरां पळया. सर्वेस्परा म्हज्या धन्या तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें. पळया कसली आपुरबायेचीं उतरां दाविदान म्हणचे तसलीं देवा मुखार. सर्वेस्परा म्हज्या धन्या तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें. हे खलतेपणान दाविदान करचें तसलें मागणें न्हय एक नाटक तो देवा मुखार करते आसा. बगार ताचें काळीज खलतेपणान भरलां. आनी दावीद आनी एका उतरान सांगता जाल्यार देवा आज म्हाका तुवें ग्रेस्तकाय दिल्याय. आज हांव एकलो व्हडलो राय जाला आनी म्हज्या हाताखाल सगळें आसा पूण
हे सक्कड म्हजे वरवीं जाल्लें न्ही, बगार हे सक्कड तुजे वरवीं जाल्लें. त्या देखून आज तुवें म्हाका असल्या एका उंचल्या जाग्याक हाडून पावयलां जाल्यार हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें, निजाके जें कितें आज हांवें जोडलां ताका हांव योग्य न्ही जाल्यार तुवें सक्कड म्हाका दिलां. जें कितें आज म्हजे लागीं आसा, जें कितें आज हांवें जोडलां तें सक्कड तुजे वरवीं, तुज्या कृपे वरवीं. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी ह्या राया दाविदातावन शिकजे जाल्लें एक लिसांव. कितले फावटी म्हाका भोवन आनी भयणीनो, ह्या दाविदा भाशेन आमी देवा मुखार बसलेले आसा आनी अशें सांगलेलें आसा, देवा आज हांवें कितें जोडलां तें सक्कड तुजे वरवीं. हांव म्हाका योग्य न्ही जाल्यार तुवेंच तुजें बेसांव कशें फुंक्याक म्हजें जिवीत तुवें बेसांवांनी भरलेलें आसा. जायते फावटी आमचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमी कंप्लेन करच्यान बारीच हुशार. आमी तें दी हें दी म्हणून देवा लागीं भीक मागच्यांत बारीच हुशार. आनी आमी चिंता करच्यांत म्हज्या लागीं तें ना, म्हज्या लागीं हें ना, ताच्या लागीं तें आसा, हाच्या लागीं हें आसा म्हणून म्हजें जिवीत आनी एका मनशा लागीं कंपेर करून दुकान भरच्याक आमी बारीच हुशार. भोवन आनी भयणीनो, आमचें जिवीत आमी व्हरोन पळयलें जाल्यार जायतीं जाणां आमचे सांगात आसलीं आज नात. जायतीं जाणां बऱ्यान आसलीं आज वायटाक सांपडल्यात. जायते जाणांचें जिवीत संकश्टार आसा. आमकां दिसाक 3 फावटी जेवंक मेळटा जाल्यार कितलोसो लोक भुकेन वळवळटा. जर असलें सक्कड बेसांव देवान आमकां दिल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी उडास करूंक फावो. देवान आमकां दिसनातल्या रितीन उखलून ताच्या खांद्यार बसयलां. ताची मेटां आमी पळोवंक ना जावंक पुरो, ताचो सांगात आमी अनुभव केल्लो ना जावंक पुरो, पूण आमी ताचो अनुभव जोडूंक ना जाल्यार, आमी ताची मेटां आमी पळोवंक ना जाल्यार मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवान ह्या सर्व संदर्भांनी आमकां उखलून ताच्या खांद्यार दवरलां आनी ताणें शाबीत जें कितें आमी आसांव त्या स्थितीक आज ताणें हाडून पावयलां. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी कितेंय दिंबयेर पडून मागच्या पयलें देवा लागीं अशें मागोवंक जाय, मोगाळ देवा, हांव कोणूच न्ही आसलो, हांव खंयच्याकच योग्य न्ही आसलो, तरी तुवें ह्या स्थितीक म्हाका पावयलां जाल्यार तुका जावं अर्गा, तुका जावं महिमा. हें खालतेपणाचें लिसांव मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकल्यानी आयच्या वासपतावन आनी प्रत्येक जावन देवाच्या काळजा सारको जाल्ल्या दावीद रायतावन शिकजे जाल्लें लिसांव. दुसरें, आयच्या वांजेलाक आमी येवया. कोणाच्या वांजेलातावन बरयल्लो वांजेल आमी आज वाचलो. सामार्का प्रमाणे वांजेल आमी आयकलो आनी 4थ्या अध्यायांतलो वाचप आज आमी आयकलें. आनी थंयसर जेजू सुरवेरेच एक सवाल विचारता. कसलें सवाल तें? दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा काठये पोंदा दवरूंक वे. आमी ह्या पुणशेताक जायते लायट घाल्यात. ते लायट घालता आसतना बांकाच्या पोंदा घालूंक ना, बदलाक वयर टॅरेसार गेल्यात. कित्याक? ते पेटता आसतना सगळें पुणशेत परजळजे म्हूण. तशेंच तुमच्या घरांनी ट्यूबलायट्स, लायट्स वा इतर खंयचे डेकोरेटीव आयटम्स आसल्यार ते आमी सोफा पोंदा घालिना वा गॉड्रेजी भितर फिक्स करिना, बगार वणटीर सकडांक दिसचे बरी आनी त्या लायटातावन उजवाड येवचे बरी आमी ते फिक्स करता. त्या देखून जेजू म्हणटा, एक दिवो आसा जाल्यार तो काटये पोंदा दवरूंक न्ही, बगार वयर स्टँडार दवरून दिवटोनेर दवरून ताचो उजवाड आमी हर एकल्यानी जोडिजे म्हूण. तर आज जेजू ह्या दिव्या विशयेंत उलयता आसतना, लायटिंगा विशयेंत उलयता आसतना तो कांय आमकां लायटिंग्सा विशयेंत क्लास घेते आसा गी? खंडीत जावन न्ही. तर जेजू आज हांगासर ह्या दिव्या विशयेंत उलयता जाल्यार, उजवाडा विशयेंत उलयता जाल्यार हाचे फाटलो कारण कितें? आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार जेजू आज आमकां हेंच सवाल अशें विचारता की, जर भावा आनी भयणी तुजें जिवीत परजळना जाल्यार तुवें तुकाच एक क्रिस्तांव म्हूण आपोवन अर्थ आसा गे. पळय, एक दिवो जर तो जळना जाल्यार आनी ताचो उजवाड फंकयना जाल्यार तो दिवो आसोनी वेस्ट.
चिंती आमच्या घरा एक ट्यूबलायट पाड जालो पेटना जाल्यार आमी कितें करता तक्षण तो काडन नवो घालता कित्याक आमकां उजवाडाची गरज आसा तो पेटनातलो दिवो तो उजवाड तो ट्यूबलायट वा लायट दवरून कांयच फायदो ना तशेंच आज जेजू आमकां विचारता जर तुजें जिवीत एक क्रिस्तांव जावन पर जळना जाल्यार तुका क्रिस्तांव म्हूण आपोवन कांय फायदो आसा गे ही एक सवाल मुगाळ भोवून बिडिनो आमी खऱ्यान आमकांच विचारीचे जाल्ले जायतीं जाणां आमी इगर्जेक वेता पूण जेजूक आमच्या घरा आमी आपोवन वरिना जायतीं आमी बाळकाजीच्या इमाजी लागीं वचून उमो घेता पूण जायते फावटी त्या जेजूक आमचें कॅरेक्टर आमचें जिवीत आपणूक आमी सोडिना जायतीं जाणां आमी वचून थंयसर वाती पेटयता पूण जायते फावटी आमचें जिवीत आमी आनीकी काळोखांत सारचें आसा त्या देखून मुगाळ भोवून बिडिनो एक लॅम्प एक उजवाड एक दिवो उजवाड दिना जाल्यार तो दिवोच न्हय तो बल्बूच न्हय तशेंच मुगाळ भोवून बिडिनो आमी क्रिस्तांव जावन जर आमच्या जिवितांत क्रिस्ताची मौल्यां आमी जियेना जाल्यार आमकां क्रिस्तांव म्हूण आपोवन कसलोच फायदो ना आमच्या कुटुंबांत मोगाळ भोवून बिडिनो आमचो भावार्थ परजळटा गे आमच्या खाजरी जिवितांत आमचो भावार्थ कांय तरी परजळटा गे आमी करचें बिझनेस थंयसर आमचो भावार्थ आमकां पळोवंक मेळटा गे आमी उलोवच्या रितींत आमचो भावार्थ दिसून येता गे आमी आनी एकल्याक भोगसूच्या रितीन भोगसूच्या त्या एका प्रक्रियेंत आमचो भावार्थ दिसून येता गे भोवून बिडिनो आमचें भक्तीपण प्रत्येक जावन बाळकाजीचें भक्तीपण आदारचें आमी भक्तीक हे भक्तीपण केवल आमच्या ह्या पुणशेताच्या कंपाऊंडाक वा आमच्या घराच्या त्या नोवेनाच्या वेळार वा ग्रट्ट्या मुखार केवल सीमित केलें जाल्यार जेजू आज म्हणटे आसा आमचें जिवीत एक बाळकाजीचो भक्तीक जावन जिवचें निजाकी व्यर्थ त्या देखून आनी एक बारीच जागवणेचें उतर तो सांगता पळया गुपीत सांबाळलेलें उसवडाक आयिल्ले बरीच रावचें ना जर आमचो भावार्थ केवल नाटकी जाला जाल्यार आमचो भावार्थ केवल थोड्या घंट्याचो थोड्या मिनटाचो थोड्या जाग्यांचो मात्र जाला जाल्यार जेजू म्हणटा एक ना एक दीस आमचें मुकडें पडटलेंच आमचें मुकडें पडटलेंच जें कितें आमी मेकअप केलां जें कितें आमी नाटक करता तें एक ना एक दीस माजवून वेतलें आनी आमचें नीज भक्तीपण नीज आध्यात्मीकपण कितें म्हणून लोकांक कळटलें त्या देखून दुसरे दिसांव आज आमी शिकजे जाल्ले मोगाळ भोवून बिडिनो आमचें भक्तीपण आमच्या जिविताच्या हर कामांनी आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आनी आमच्या राटावळींनी परजळूंक जाय परजळूंक ना जाल्यार आमी बाळकाजीचे भक्तीक वा क्रिस्तांव म्हूण आमकां आपोवन कांयच फायदो ना तिसरें आनी निमाणें लिसांव मोगाळ भोवून बिडिनो आयच्या वांजेलांतूच आमी घेवचें जेजू म्हणटा खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो तेंच उतर पळया आमी बाळकाजीच्या नव्याना वेळार म्हणचें आसा कितें म्हणटा आमी कितें म्हणटा पळया जेजूचें उतर वांजेलांतलें पळया ज्या मापान तुमी न्हय खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो बाळकाजीचें नवें आमी करता आसतना कितें म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता पळया बायबलाचें सत हें तवळो हें देवासांव आराधना सुरू जाता आसतना बाप सिरिलाक ती इमाज कसऱ्यान पडुल्ली हात पांय त्या इमाजीचे मोडुल्ले आनी ती कोवेंतांत कित्याक थंयसर कोवेंताक सैनिकांनी धाड घाल्ली आनी सक्कड नाश जाल्ले आनी कोवेंतांत याजकी पळून गेल्ले थोड्या तेंपा उपरांत झुजू रावून जाल्ले उपरांत ते कर्मेलिती याजक परत्यान कोवेंताक आयिल्ल्या वेळार फादर सिरिलाक ह्या इमाजीचो उडास आयिल्लो तो ब्रदर जावन आसतना ह्या इमाजीक थंयसर मान करताले आनी ही इमाज खंय आसा म्हणून तो सोदून गेल्ल्या वेळार एका कसऱ्यांत एका कोणशार ही इमाज थंयसर ताका मेळटा आनी थंयसर ताचे हात पांय मोडून आसले आनी त्या वेळार ताका एक ताळो आयकता म्हाका हात दी
म्हाका पाय दी म्हळ्यार म्हजी मोडलेली इमाज सोमा कर आनी कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. हें खंय स्वप्नांत आयकल्लो ताळो न्हय मगाळ भोव न्हय बडिनो बायबलाचेंच बसोवणी आनी एका उतरान बाळका जेजून फादर सिरिलाक दिल्ली. थोड्या तेंपा आदीं आमच्या एका कोंकणी धार्मीक म्हयन्याळार एक असलें लेखन आयलें. थोड्या तेंपा आदीं हें जें कितें बाळका जेजूचें देवासांव आसा तें फुडकिरें देवासांव आनी जें कितें बाळका जेजूच्या देवासांव वेळार आमी मागचें उतर आसा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां हें बायबलान सांगूंक ना म्हूण. पण आज हांगासर आमकां स्पश्ट दिसून येता की जें कितें बाळका जेजूच्या देवासांव वेळार आमी मागता तेंच उतर हांगासर बायबलांत आसा. भोव न्हय बडिनो जायते फावटी आमी सांगचें आसा जायतीं नवें हांवें केलें जायतीं मागणी हांवें केली जायते वाती हांवें पेटयलें पूण कांय मेळना. कांय म्हज्या मागण्याक जाप मेळ्ळेली ना. कितलें सोदल्यारय मेळना कितलें बडयल्यारय उक्तें जायना. भोव न्हय बडिनो प्रॉब्लेम खंय आसा. प्रॉब्लेम देवा थंय आसा गे वा प्रॉब्लेम म्हजे थंय आसा. आयचें देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता गे मगाळ भोव न्हय बडिनो कितल्या मापान आमी देवाक आमचें काळीज मोन उक्तें करता तितल्या मापान देव आमकां आशिर्वाद दिवंक शकता. जर म्हजें काळीज म्हजें मोन हांव इल्लेशें जनेला भशेन उक्तें करता जाल्यार तितल्या मापान मात्र देवाची बेसांवां देवाची कृपा देवाचो उजवाड म्हज्या जिविता भितर वाळूंक शकता. जर म्हजें काळीज म्हजें मोन आनी म्हजें सगळें जिवीत हांव एका विशाल दारवट्या बरी देवाक उक्तें करता जाल्यार तितल्या मापान देवाची बेसांवां हांव जोडूंक शकता. जर देवा लागीं हांव म्हणटा जाल्यार देवा म्हाका बेसांव दी पूण म्हजें जिवीत बदली नाका. देवा म्हजे प्रॉब्लेम सॉल्व कर पूण म्हजे वायट गूण कितें आसा ते आपडू नाका. देवा म्हाका सक्सेस दी पूण म्हज्या जिविता भितर तूं घुसो नाका म्हूण सांगता जाल्यार मगाळ भोव न्हय बडिनो कांय बदलावन जायना. आमी देवाक दुरसोंक फायदो ना. कित्याक देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता की कितल्या मापान देवाक तूं तुज्या जिविता भितर येवंक प्रवेश अवकाश करून दिताय तितल्या मापान आनी ताच्याकी सडीतच मापान देव आमकां दिता. आमचो देव केदीकच आमचेर फोर्स करिना आमचेर दबाव घालिना. त्या देखून कितल्या मापान आमी ताका सोडटा तितल्या मापान तो आमकां बेसांव दिवंक तयार आसा मगाळ भोव न्हय बडिनो. बाळका जेजूची भक्ती कामी एक बाळोक एक बाळ कितें करता तें कंट्रोल करिना तें कॅल्क्युलेट करिना. बदलाक एक बाळ कितें करता संपूर्ण रितीन आपणाकच आवय बापायच्या हातांत समर्पिता. सरेंडर म्हणटा आमी आवय बापायच्या हातांत समर्पिता. कित्याक आवय बापायच त्या भुरग्याचें सर्वस्व. बाळका जेजूचें भक्तीपण आदारचें मगाळ भोव न्हय बडिनो जर आमचें जिवीत आमीच कंट्रोल करूंक पळयता जाल्यार आमच्या जिविताचें रिमोट आमीच धरूंक पळयता जाल्यार देव कशें आमकां आमचें जिवीत मार्गदर्शन दितलो. जायना. त्या देखून आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी समर्पूंक जाय. आमच्या जिविताचो रिमोट आमी जेजूच्या हातांत दिवंक जाय आनी तेन्ना तो आमचें जिवीत चलयता. भोव न्हय बडिनो आखरेचीं 3 उतरां सांगून हांव नियाळ आखेर करता. आमच्या जिवितांत आमकां आनी एक आजापाची गरज ना. बदला कित्याची गरज आसा जिणी बदलापाची गरज आसा. आमकां आनी एक नव्यानाची गरज ना. बदलाक आमकां एक नव्या काळजाची गरज आसा. आमकां आनीक बेसांवाची गरज ना. आमकां विधेयपणाची गरज आसा. त्या राया दाविदा भशेन मगाळ भोव न्हय बडिनो आमी एक दिनवसनेचें काळीज आमचे भितर रुता करया. त्या दिव्या भशेन आमचो भावार्थ परजळून दी आनी आमी संपूर्ण रितीन आमकांच देवाच्या हातांत समर्पुया. तेन्ना तो आमकां ताच्या बेसांवांनी भरतलो. आमेन.
aspettami ricordare momenci dai Baba tu sweekarta ke Baba ani kanchi mogan tukha aspettami ricordare momenci dai Baba tu sweekarta. म्हणजे मग मी पिटूंचे बलिदान सपदिदा देव बापाक म्हणतात असले जामून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या दावा सिवेस्पर मानून घे. जेजूच्या नेमच्या मगाल बाप्पा तुझ्या पुताच्या नावान आणि बालपणाम आम्ही मागता ती आमका खरेपणी मेळतले म्हणताने सुधार मुगान आमकां बसायला तर त्याच्या नावान आम्ही भेटता ती तेणी दयाळपणी मानून घेऊन आम्ही मागता त्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पाव तुमचे सवे असो आमची काळजाव बारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस प्रापवीत बापा सर पदधरणी ससनाच्या देवा सर कडेन ते आम्ही तुका दिन वसून फावो वो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाको तूं वीर असलय ताचेच वरी नव्यान आमकां तुझ्या सख्याची केली या कधी सगळी रचना आनंदान करता तुझी सेवा पितमे तुका वाकंता तारण मेळलेली तुझी परजा सरकार काळजां तुका दिन मस्ता तुझ्या संता भक्तांची सभा देखो सगळ्या दूता संगती संतोषान आम्ही निरंतरी तुझी स्तुती गायता. सरकारी संसार बया तुझ्या बाप्पा करस्तम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडीनी त्यांनी पवित्र करून मी मागता जाऊन आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कत म्हणून सत्संगेच्या आधी त्याने गुंडो घेतलो तुका दिन मासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आणि मुळे हो तुम्ही समेज घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जवान जातात आणि खास किती तुका अनुव्याम दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आणि मुळे तुम्ही समेज घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी ससने करारचे हे रगत पतकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेत मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात.
But what is so good for God to you? सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनः जीवन आम्ही परगडतो तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही Bapa jesta mana sani puna John puna sami bhakti pani budas kirtani व जीविताचं वोंड आणि सोडून जी का सुका समर्पिताव तुझे मुखार गंतीची सेवा करून का फवा केली तुका मी तुका दिन मस्ताव आणि जसे कोरा कसं त्याला मा समेस्ताव पवित्र मरेकटाय कर म्हण आम्ही नम्रतेन मागताव सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगवंत बापा पीठ पौल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमुखांत वाडे पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भोवभणीची काकुळत कर तांकां आणि तुझे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुझे परजडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम सुमेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागतां अंकार मरे देवाच्या माये संगती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदूता आणि सर्व कळे तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांचो दी तेणे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu ormi, Dios Jesu ngatau, Dios Jesu tu. Povidat me jai punau, so povidat bapa, so vandanani vaibhav duka, sasna ja sasna. Amen. जिजन शिकल्या मागण्याद्वारे देवाक मुखान बाप्पा म्हणूला मारूया आमच्या आमच्या बाप्पा बाप्पा सिकीच्या सिकीच्या, तुझे नाव पुढे जाव, तुझी राज आमकां येव, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी शिकलेल्या बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासो वाटंतली आमकां निवाव देखुया जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागड आमच्या सुरेंद्रा जेजू क्रिस्ताचे न्ही बरोशान तेलांक आमकां तुझे उदार कोकोने सरपातकांतले सटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण त्या पयसबीच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेप्रमाणे तुका शांती दिनी कुटान संभाळ जो जेतान जर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवास माय मग सगळं एकामेका शांती पाठवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्त तुजी कुडरगत आमी संविता ती आमची झटतीने कॅसरी ना जावं पण काकुतीन आमच्या आत्म्यांत तशेंच करी भलायकेनी वखाद दी. पण या वजमनेसा जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपण लभलेली आम्ही सहभागी. सुम्या तेंचे मका म्हाका फवना पुण्य त्रास चित्रांची मका म्हाका बलायकी बलायकी मेळचली मेळचली. जी कुडरगत आमकां ससनाच्या जिविता फावो.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थना. प्रतिबंध बाप्पा तुझ्या पुताच्या नावाक आणि बाळपणा मान देऊन सगळ्यांनी तुम्ही मोठी मोठी येऊजिले ये तुझ्या मोगाचे उडजणे पसादवा दिनवसी या संभ्रमून जेजूच्या नावात आठवले तुझे कसडवून सगळ्या मनशा पावे म्हणून मी मागताव. जेजूचे नाव घेऊन या संतरान जीव आमकां फावो कर आणि मरतना तेंच नाव विश्वासून विसरून सरकार तुका ससना वाकणून
आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोबत वेदाव देव बापूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन. वसनिया क्रिस्ताची शांतीन आनी मुगांव तुमकां धाडटा देवाचे उपकार दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या मिसांत आमकां सांगात दिल्ल्या सर्व कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक तशेंच स्वयंसेवकांक हांगा तशें सकयल ते मार्गार सेवा दिवच्या सर स्वयंसेवकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां न्ही परवां सोनवारा दिसा युवकांचो पात्रोन सान जॉन बॉस्को सलेशियन मेळाचो घडणार हांचें स्मरण आमी करता. आनी सोमारा दिसा फेब्रुवारीची 2 तारीख जेजूको तेंपलान भेटिल्लें फेस्त आमी संभ्रमता. तो दीस सर्व धार्मिकांचो दीस म्हणून पवित्र सभा मानता. तुमी त्या दिसा विशेष रितीन सर्व धार्मिकांचो आमचो उडास काडूंक तुमचे लागीं विनंती करता. एप्रिलाच्या म्हयन्यांत 2 यात्रीक पयणां आमी मांडून हाडलेलीं आसात. एक जेजू जल्मून सुवार्थ प्रगट करून आखरेक मरून पुनर्जीवन जाल्ले जागे इस्रायल, पालेस्तीन, जॉर्डन आनी इजिप्त हे 4 जागे आटापतात. आनी एक युरोपाच्या पवित्र जाग्यांक रोमाक, वातिकनाक, फातिमाक, लुट्साक, फ्रांसाक, आविलाक अशें 2 यात्रेक पयणां. आनी ह्या पयणां संदर्भी आमी हांगासर सेवा दिवचे याजक तुमचे सांगात आसतल्या आत्मीक मार्गदर्शन दितल्या, विवरण दितल्या आनी हर एका दिसा मिसाचें बलिदानी आसतलें. हो एक विशेष अनुभव जिवितान एक पोटे मेळचो. भाग्यवन जाग्यांक पॉयंट करण आत्मीक अनुभव जोडचो. तुमची नांवां आमचे संगी बेगीन दाखल करा आनी उपरांतलो विवर तुमकां आमी सडीत मापान दितल्या. भोवन आनी भयणीनो, ह्या मिसाक उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी मुखार येवचें आनी प्रधान याजक जावन मानाची वाद स्विकार करची. हेनरी आनी शाइला पिंटो शिब्रीकेरे तावन, तशेंच शर्लिन आनी हॉस्टन पिंटो शिब्रीकेरे तावन, रियान डिसोजा बंटवळ तावन, SMS एंटरप्राइजेस बिकर्णकटे तावन आनी प्रिमा आगाता पिंटो देरेबायल तावन. जर तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची आसात जाल्यार मुखार या. देव बरें करूं. तशेंच पाद्रापान थंयच रावचें. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ता संदर्भी आमी हांगासर रील कॉम्पिटिशन मांडून हाडलें. कार्मेल किरण मिडिया आनी RC रोड्रिगस कॅटरर्स आनी सांगाता मेळून हांगासर पुणशेता भितर जावच्या सर्व संगतीचें एक कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें. आनी हातून 10 जाणांक कॉन्सोलेशन प्राइजस वेता आनी त्या 10 जाणांक इनामां वेतात. ओके. फर्स्ट प्राइज वेता संतोष डिसोजा पानीर. आसा गे संतोष. ओके. दुसरें इनाम वेता प्रवीण मोंतेरो वारकाडी. प्रवीण मोंतेरो वारकाडी. प्रवीणाक 2 ताळयो. तिसरें इनाम वेता स्वीडल मोंतेरो पेरमन्नूर. स्वीडल. ताळयो गट्टे होऊन देत. थँक्यू. आता अकरे एक ताळयो पेटया. 10 जाणांक कॉन्सोलेशन प्राइजस वेता गॅविन डिसोजा बोंदेल, रीटा लोबो गुरुपूर कैकंबा, टिप्सी मैंगलोर, राइनल कुलशेखर, रेशमा डिसोजा फुजीर, जेसिका जोसेफ नीरमार्गा, प्रीतम रॉयल फुजीर, वैलन जेरोम लोबो फुजीर, जैक्सन सिक्वेरा शक्तिनगर,
आणि प्रिहान रीव फुजेर. वेगी वेगी हानी या कॉम्पिटिशनात भाग घेवन हांगसर जावनचे गडिता सकड सगळे संवसाराक पावोवंक व्हरतें काम केलां. तांकां आमी शबासकी पटयतना देवाच्या आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक स्पॉन्सर रावलेले आसात RC रोड्रिगस कॅटरर्स आसात गे रोड्रिगस कॅटरर्स जावन टॉयस्टन वा कुटुंबाची ओके तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. भोव न्हू भयणीनो, हांवें येदोळचो मिसार तुमकां सांगलेले प्रमाणे फादर वॉल्टर डिसोजा सकडांनी ताका कॉमेडी फादर म्हणचें आसा. तो सदांच कॉमेडी करन आमकां सदांच हसयता आनी सदांच आमच्या सेवेक तो तयार आसा. आमच्या कॉवेंतांत आमी 12 जण पाद्र्या पासांव आनी तातूंत 6 जण मालगडे आसात. आनी ह्या 12 जाणां पैकी 24/7 ॲम्ब्युलन्सां बरी सदां तयार आसचो म्हळ्यार फादर वॉल्टर. दोनपरां तुमी दोनपरां येवन बेल मारा, राती येवन बेल मारा, फांत्यार येवन बेल मारा. फादर वॉल्टर लोब घालन तक्षण थंय तुमच्या कुमकेक पावता. आनी आमकां हर एका दिसा हांगासर ड्युटी आसा, म्हळ्यार पार्लरांत कुमसारांक वा वाहनां बेंजार करूंक कावन्सिलिंगाक. पण आमकां कांय दुसरी राटावळ आसा. फादर तुमी एटेंड करियत गे म्हळ्यार खंयच्याय वेळार फादर वॉल्टी रेडी आसा ताची आत्मीक सेवा दिवचे खातीर. आनी तुमी ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या वेळार हाचो जायतो फायदो तुमी जोडलेलो आसा. ताचे पयलें फादर वॉल्टी मिरा रोडांत सेंट जोसेफ्स पॅरिश आसा थंयसर तांची सेवा दिल्ली आसा. आनी ताच्या पयलें जायतीं वर्सां आमच्या टंजानियांत मिसांव गांव आसा थंयसर तांणी आपुरबायेची सेवा दिल्ली आसा. आनी आमच्या प्रांताच्या विविध कोवेंतांनी तांची सेवा हस्त्या तोंडान सदांच उदार मनान ते दिते आसात. आज जल्मदिवस संभ्रमचे संदर्भी तुमचे सुमेस्तांचे नावे तांची सेवा ह्या पुणशेताक दिवची आमी मानून घेता. तांकां सुभाशय पटयता आनी आमचे रास रास उल्हास आतां कोवेंताचो वडील मनात एक बाब मेलविन डिकुना एक फुलांचो बुको दिवचे मुखांतर व्यक्त करतात. तुमी भायर वेताना पाद्रापाक विश करियात. तुमी थंयच रावचे. हांव मानेस्त सायमनाक मुखार आपयता. सायमन हो आमचो हर एका ब्रेस्तारा पळोवंक मेळचो सायमन न्ही. हो सायमन लोबो बजाल फिरगजेचो पूण तुमकां सगळ्यांक वळखीचो. कित्याक म्हळ्यार खंयसर रेतिऱ्यो आसात, खंयसर आराधन आसा, थंयसर सायमन पळोवंक मेळटा. आनी ह्या पुणशेताकी ताची वर्ती सेवा आसा. प्रत्येक जावन सांजेचें कन्नडचें कॉयर, कन्नड मिसाचें कॉयर तो चलोवन व्हरता. आनी आमी केदाळाय हांगा गरजेक प्रमाणे ताका आपयल्ल्या वेळार ताचें काम आसा जाल्यार दुसरे कडेन ताका कमिटमेंट आसा जाल्यार थंयसर दुसऱ्यांक एरेंज करून हांगासर तो फर्स्ट प्रिफरन्स दिता आनी आमच्या गरजांक केदाळाय तो पावता. आनी सायमन एक संगीतकार तो म्युजीक वाजंत्रां जाणा, मात्र न्ही तो क्लास घेता आनी बरें करून गायता आनी देवस्तुतेंत ताच्या संगिता मुखांतर तो आमकां बऱ्या रितीन मागोवंक आदार दिता. ताचोच एक संगीत पंगड आसा फादर अल्बुकर्क मेमोरियल क्वायर म्हणून. इंग्लिशांत, कन्नडांत आनी कोंकणींत हें क्वायर गरजेक पावता. आनी ताका 2025 ह्या वर्साची कोंकणी संगीता संदेशा प्रशस्ती पोर्चुगेसा हांगासरच संदेशा इन्स्टिट्यूट आसा थंयसर फावो जाल्ली आसा. आनी ह्या संदर्भी आमी
ह्या पुणशेताक तांणी दिल्ल्या सेवेक ताका आमी उपकारी मोन दाखयत आसतना ताका मेळिल्ली ही प्रशस्ती हो पुरस्कार मानून घेता आनी तुमचे सुमेस्तांचे नांवी आतां ताका मान करूंक आशेता. देव बरें करूं. आतां आमी नव्याना खातीर दिंबे म्हणया. भोव न्हय भयणीनो, आमी जेजूच्या पांयां तळा आसां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे दाविदान म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हणच्याके आपणे येदळूच जोडलेल्या बेसांवां खातीर तो देवाक दिन वचता. तो म्हणटा हांव कांय नातलो, हांव बकऱ्यांक चरोवचो एक भुरगो जावन आसलो. थंयतान तुवें म्हाका विंचलें, इस्रायलाचो राय केलोय, वैरींक तुवें नास केलें आनी हर एका म्हज्या झुजांत तुवें म्हाका जीख दिली. हांवें आपडलेलें सगळें भांगार केलें. देवा, कित्या खातीर म्हाका तुवें इतलीं बेसांवां दिलीं? हांव तुज्या बेसांवांक योग्य न्हय. जाल्यारय तुवें म्हाका बेसांवांनी भरलें. तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा. आज आमी बाळका जेजू लागीं आयल्या जाल्यार ताणें येदळूच आमकां जायत्या बेसांवांनी भरलां. आनी तोच म्हणटा की म्हजे लागीं आयिल्लो केदींकच निराशे जावन पाटी वचना. तर आज विशेश जावन तें दी हें दी म्हूण मागच्या की जेजूक आमी सांगया, देवा म्हाका तुवें भरलां येदळूच तुज्या कृपेन, तुज्या बेसांवांनी. तुका जावं अर्गां, तुका जावं महिमा. आनी जें कितें हांवें जोडलेलें आसा त्या दिव्या भाशेन म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी हेरांक दिवंक, तांतू मुखांत्र तें परजळोवंक, परगट करूंक म्हाका कृपा दी. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. कितल्या मापान तुमी मेजून हेरांक दितात त्याच मापान तुमकां देव मजत दितलो. पवित्र पुस्तकाचें वाचप आयचें. कितल्या मापान आमचीं काळजां मनां जेजूक आमी उक्तीं करता तितल्या मापान ताचे बेसांवां आमचें तें वाळून येतात. तर जेजू लागीं आज आमी मागया, देवा तुजे खातीर म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजी चिंतनां, म्हज्यो राटवळी, म्हजें कुटाम, म्हजें वैयक्तीक जिवीत सगळें उक्तें करूंक म्हाका मोन दी, म्हाका धैर्य दी. म्हजें जिवीत तुका आपडूंक सोडूंक म्हाका उदार कर. सांगता आमी मागया, हे भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रिये भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. देवसो पूत मनीस जालो. देवसो पूत मनीस जालो. देवसो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी एक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या.
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्या. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळूक जेजू लागीं मागणे. हे अजपांच्या जेजू बाळका एका कुलतीची दिश्ट घाल म्हण तुझ्या मुखार सर पडून आम्ही मागता. तुझे तितले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काडीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमचेर वतल्या सर्व बेसवां खातीर अर्घां दिवन सांगता मागया. एबू उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पांतिणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजेपांचे इमाचे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळंतली दैवीक मजत जोडून दी. सुरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर राव तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यांत रावन तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या पाटल्यांत राव तुमकां राखो. तुमच्या वयत तुमकां आशिर्वाद दिव. आनी सरपती दाव दिव बापूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्या दिनवासनाची 2 उतरां म्हणजे खातीर मागल्याक तुमकां मेजता देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हज्या सगळ्या कम्युनिटीक सुपिरियराक आनी फादर स्टिवनाक तांणी बरें मागल्याक देवाक अर्घां दिता आसतना आनी मुखारी आमी एकामेकांक मागया. देवाचो आशिर्वाद आमच्या मेजता आसूं म्हूण मागता. देव बरें करूं. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मागोनी तुमी घेतलेला वासेले सोन्या तुवें दिवू लायल्या येलेला. लाडांका तुजे कृपे सोवे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मोगळ पुत्रा सोवे आमकां लोळी आशिर्वाद दिव आमकां. बेन कुर्साचे कुरवेन द्वारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणाचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवे आमेन.